आमच्या म्हणण्याची केंद्रान दखल घेतल्या म्हणून मुख्यमंत्र्याचो दावो. चीट फाटी घेवंक वेळ जाय, कोणेच आंदोलन करचें न्ही म्हणून उलो. ऑलरेडी जावडेकरान लेटर धाडला. आम्ही जे रिप्रेझेंटेशन दिले त्यांनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केला. त्यांनी सांगला की थोडोसो कमिटीक थोडोसो टायम दी. ती कमिटीचो रिपोर्ट जो आसा एज अर्ली एज पॉसिबल जो आसा मेळटलो. कॉग्निजन्स घेवपाक जाय आसता तो घेतलो आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी ऑलरेडी आतां तेची कमिटी बसयली, तेचो रिपोर्ट हो येतलो. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी थोडी तरी वाट पळोवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. पण हाज्या फुडें म्हणजे थेंबभर सुद्दां उदक म्हणजे कोर्टान सांगला तेज्या व्यतिरिक्त डायवर्ट जावपाक दिवचो. आनी म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा ऑनरेबल मिनिस्टर प्रकाश जावडेकरांचे ते योग्य निर्णय गोंयच्या दृश्टीन घेतले. ही कमिटी फक्त तेंच्यांनी जे लेटर पयलीं दिलां की तेजेर एकदां तो फॅक्ट स्टडी करतले आनी त्या अनुसार आमकां ते रिपोर्ट सबमीट करतले, आमकां लेटर दितले. यू आर सॅटिस्फाईड विथ दिस लेटर? ऑफकोर्स तेंच्यांनी सांगलां त्या खातीर म्हटलं न्ही हांवें. सो आदर्श गो आस्किंग फॉर विड्रॉवल ऑफ दिस लेटर. ऑफकोर्स म्हाजें तेच म्हणणें आसा. गोवा फॉरवर्ड एनजीटीन गेल्ले पण त्यांची ऑर्डर पास जाल्या की तांकां इसी लागता म्हणून प्रोजेक्ट. ते आमीच सांगला न्हू रे, ते तेंच्यांनी कित्याक सांगपाक जाय? तेंच्यांनी एनजीटीन वचून सांगपाची गरज ना. आमी इटसेल्फ म्हटलां. विनंती आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान कोणीच आंदोलन आनी कसलोच प्रकार करचो न्ही. ओके, ऑनरेबल प्रकाश जावडेकर जी हे फाल्यां इसी खातीर येता ते खंयसरूच व्यत्यय हाडपाचो प्रयत्न करचो न्ही. केंद्राक गोंयचे पडून गेल्ले ना. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळा सयत राजिनामो दिवन म्हादय खातीर लोकांबरोबर लढो दिवचो म्हूण पर्वरेचो आमदार रोहन मागता. जे केंद्र सरकार चित्ता फ्रॉम द ट्वीट टू द थॉट एंड देन ऑल प्रमोद सावंत's views on what he was saying in the past are contradicting to the views what Mr. Javadekar is saying because they are not bothered about Goa. I think that weak leadership which I say and no connect is something which Pramod Sawant has been continuously talking about. I think he should respectfully resign from the post what he is holding because he is not able to do justice to the post. Central taka sangla ki we are not ready to negotiate with you. So now what is his stand? We need to know whether he is going to take a strong stand. Then he along with his cabinet should resign and along with the people of Goa should stand and say आम्ही आता मादय खातीर उबे रावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.